I'll dream until I make it real. Hello friends, कशी आहे तुम सगळी? आय होप तुम बरे आहे म्हूण. इट्स आयज हें कोताय बिरयानी आनी हांव सांगता तुमकां. म्हणजे भयण सांगनावूय. ओके, हांव सांगतलें कितें करून कितें करता तें ओके. ही मगे व्हडली भयण, सगळे आमकां ट्विन्स म्हणटाय. जी मगे धाकटी भयण आनी भाव आहाय ती तांकां ट्विन्स म्हणटाय, पूण आमकां दोगांयकूय ट्विन्स म्हणटाली पयलीं. ओके, आतां स्टार्ट करुया. तेणें एक चुडी अशी घेयल्ली कोथमिरेची ग्रीन आनी हाफ चुडी तेणें ओटलावां घेयल्या. मागीर तेणें 4 अश्यो मिरसांग घेयले ग्रीन, हाफ स्पून तेणें कालाफूर घेयलें, 1.5 अशी तेणें तिकी घेयल्या, 1/4 स्पून तेणें मिरी घेयलें, हाफ स्पून तेणें जीर घेयलां, हाफ स्पून तेणें ओड्डीपीठ घेयलां आनी तेरे अशें लसूण घेयलें आनी थोडीशें हें घेयलां आलें. हेजो न्हू पेस्ट केलें तेणें मिक्सरान घायन. तुमकां उदक जाय जाल्यार थोडें घालाय पेस्ट करपाक. 2 कील चिकन घेयलां, वॉश केलां, क्लीन केलां पयलें आनी तेका आलं लसुणा पेस्ट लायला 2 स्पून असो. मागीर तेणें तितून 2 स्पुना गरम मसाला घायला. मागीर जो पेस्ट केलो न्हू तेणें तो ग्रीन तो घायला. तुमकां न्हू समज चिली उणी अशें करून तिखसाण जाय जाल्यार तुमच्यान उणी करून जाता. आमकां जाय ते भाशेन आमी केलां तीख बीन. आनी तितून तेणें कर्ड घायलां, 2 ती पॅकेट घायले तीं बाजरां मेळटाय चोय तेसलीं. सो तेणें मागीर मातशें मिक्स केलां आनी मागीर तुमकां जाय तितलें मीठ घालय टेस्ट. उणें देखून लायलें जाल्यार मागीर घालपाक जाता जेन्ना बॉयल जाता तेन्ना, आमी कूक करता चोय तेन्ना. आतां सद्या आमी थोडें लायलें तेका आनी न्हू हें आमी न्हू ओवरनायट दवरलोलें फ्रिजीन घायन. तुमकां जाय जाल्यार तुमच्यान 1-2 वर देखून दवरूंक जाता. तुमकां जाय ती भाशेन तितली मॅरिनेट जितली मॅरिनेट कोता न्हू तितली बरो लागता, सॉफ्ट जायन जाता चिकन. नेक्स्ट डे अशें तेणें पियाव घेयल्ले ते कट केले, फोण्णां घायले थोडें तेल घायन. फोण्ण भाजले म्हणटोरी तेणें मागीर तें चिकन घायलां. तें आनी लेयर करपा आनी तेणें दवरलो ना, एक कडेन फोण्णां घायलां. तेणें अशें करून आतां हांवें केलो चोय ती लास्ट टायम तेशें कोन्न आनी केली ना ती. आनी मातशें तेका तें लागोन आहलो न्हू मसाला, तेजें तेणें उदक मातशें हें करून तें घायलां. चड उदक घायलें ना, तेजेरूच अशें करून हें करून हाडलां. आनी मागीर तें 80% अशें कूक केलां, कित्याक तेजें मागीर तें उबेरूय दवरलें म्हणटोरी चडूय मोव केल्यार मागीर तें सामकें मोव जाता न्हू. आनी तें कवर करून तें बॉयल केलां चिकन. मागीर तेणें सेपरेट सायडीन हें दवरलोलें उदक दवरलोलें शिजपाक, रायस करपाक. आनी हें तेणें मसाला घायलोले. तुमकां आहाय ते भाशेन घालाय, फ्लेवरूय येवपा तो. कवर केलां आनी बॉयल केलां मातशें खूब. मागीर तेणें तितून हें घायलां कोथमीर आनी ओटलांव घायलां. तुमकां समज तें नाकाय न्हू तें मसाला घायलो तो तुमच्यान अशें करून बॉयल येयलें म्हणटरी काडून जाता. तेजो आख्खो हें वयता न्हू फ्लेवर ते उदकांत वयता. सो तेंची गरज आहा अशें करून जाये अशें म्हूण नाका, तुमच्यान तें काडूं जाता कोणा लायक ना तें.
मागीर तितून ताणें तेल घायलां थोडेंशें, मातशें बॉयल येयले मुटरी ताणें तो रायस घायला. रायस तुमकां न्हू सॉरी हें घायिल्लें मीठ घायिल्लें. तुमकां जाय जाल्यार अशें करून रायस न्हू एक 15 मिनट्स ना हाफ एन आवर तुमी उदकां अशें करून भिजोवन दवरूं जाता. रायस घायल ताणें आनी एक आटी चिकन जालो तेगेलें, मागीर ताणें बॉयल केलें तें चिकन जालें म्हणटोरी. रायस हें जालें तेगेलें, मागीर ताणें तें अशें करून चाळणी घायिल्लें. मागीर न्हू एक ताणें डीप पॅन घेयला, तितून बटर घायला. आनी न्हू तुमकां न्हू आतां समज कलर अशें करून नाका न्हू तुमच्यान अवॉयड करपाचो, कित्याक बिरयानी एकू टायम कोत्ताय न्हू, सो मातशें ओके अशें सोद्दां खायनाय. थोड्यां अशें करून थोडी म्हणटोली अनहेल्थी, पूण आमी सोद्दां बिरयानी खायनाय न्हू, ताका लागून मातशी कोणा जाय तेणी घालूं जाता. समज तुमकां नाका न्हू बटरानू फ्राय करून अशें करून भाजूं जाता तो रायस. आनी जेन्ना तो रायस भाजताय न्हू तेन्ना थोडीशी ग्रेवी घालपाची चिकनाची. तेणें म्हगे भयणीन न्हू 3 भाशे कलरान तेशें करून डिवायड केल्ले रायस, आनी तितून ताणें सगळें अशें करून इल्लो कलर घायन, थोडोसो बटर घायन आनी थोडीशी ग्रेवी घायन ताणें तो रायस अशें करून हें केला. आनी अशें करून केलें न्हू बरो फ्लेवर येता रायस. मातशें गो हें केलें ताणें बटर तेका अशें करून तो कलर लागपासून. आनी ताणें न्हू चड कलर घालूं ना, थोडोसो घायला रेड कलर घायलो. पयलीं केलो तो ताणें येलोईश असो, मातशें रेड असो, आनी मागीर ग्रीन केलो ताणें. लास्ट हितून दाखयलचें हांवें तितून ग्रेवी घायलो ताणें. तुमकां जाय तितू अशें करून, कित्याक न्हू मागीर टेस्ट येता अशें करून रायस बरो लागता. जालें तेगे आतां फ्राय करून. आनी मागीर सकयल दवरलें तें सगलें चिकन आनी तें रायस, आनी मागीर लेयर केलें तेणें न्हू अशें करून भाजून बी पियाव बी खायलें ना. आनी तेणें अशें करून हें घालूं ना तें रोज वॉटर तेशें करून कांय घायलें ना. ही तेणें डिफरंट तेगे स्टायल ती. पयलीं ताणें ग्रेवी घायल्या, चिकन घायलें सगलें, मागीर रायस घायला. हांव पूण आतां रांदता, आमगे भयण आमी धाकटीं आसता सावन आमगे भयण अशें करून आमगे फॅमिली बी कितें ताका आपयताली यो करपाक, तें पयलीं सावन करता. 2 अशें करून पयलीं रायस घायलें, मागीर चिकन घायलें ताणें. मागीर ताणें परतून रायस घायला. आनी लास्ट न्हू मागीर ताणें ग्रेवी सगळें घायन म्हणटकीर लास्ट ताणें कोथमीर आनी ओटलां पान घायन उबेचेर दवरलां. एक 15 ते 20 मिनट्स अशें ताणें उबेचेर दवरून मागीर आतां बिरयानी जाली ती रेडी. तुमकां सर्व करून दाखयता. आनी न्हू बेस्ट जालो तेगी बिरयानी, सगल्या लायक जाली. आतां बिरयानी जाली, रेडी जाली. आतां हांव जेवपाक बसलां. सगळीं जेयलीं भुरगीं आनी आतां हांव तुमकां टेस्ट करून दाखयतलें बिरयानी.
ओके आनी हांव तुमकां टेस्ट करून दाखयता सांगता कशी जाली ती बेस्ट जाल्या आनी तुमी ट्राय कराय सगल्यांक एक एक भाशेची लास्ट टायम हांवें केलो ती मुगे मातशी डिफरंट आहलो चोय तेगेली डिफरंट तुमगेली गोडे डिफरंट आसतली ओके आनी म्हाका सांगाय कमेंट बॉक्सां तुम ट्राय कराय आनी आय होप तुमकां हो व्हिडिओ लायक जातो म्हूण ओके सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग बाय